नमस्कार आणि येवकार तुमकां माय गोवा नेटवर्कान. चवथीचे दीस चालू आसा. सो सगळ्यांक खबर आहा की चवथीचे दीस चालू आहा आणि तुम्ही खूप पयलें आसतलें की खुबशा फावटी 1.5 दिसाचो गणपती आसता, 5 दिसाचो गणपती आसता, 7 दिसाचो गणपती आसता. तसोच आयज आमी वास्को येयला हांगासर 11 दिसाचो गणपती केलो वयता आणि हे फाटले 50 वर्सांच्यान केले वयता. हे तेंची कितें रीत आसा, कशी आसा आणि केन्नाच्यान स्टार्ट जाला तें सगळें आमी पळोवया. तर आमी आयज या नाईक फॅमिली कडेन सड्याचेर वास्को पळोवया तेंची कशी रीत आसता, कितें आसता, 11 दीस कशे मनयतात आनी तेंचे कितें आसता तें. चला तर. सो आयज आमच्या वांगडा आसा नाईक फॅमिलीची आजी. सो तेंच्या कडेन विचारून घेवया की कितें तेंच्यांनी स्टार्ट करतना कशें केल्ली, तेंची चवथ कशी आसली आनी तेंचे पयलींचे स्टार्टींग एम कितें आशिल्लो की स्टार्टींग तेंच्यांनी जे 11 दीस दवरले ते कित्या खातीर दवरले, तेंच्या फाटल्यान तेंची आस्था कितें आसली. सो हे सगळें तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया. तुमी 11 दीस गणपती वार्षिक दवरता, सो तेंच्या फाटल्यान तुमचे कितें थॉट आसलेलो, कितें विचार आसलेलो? अशें उमेदीन दवरलो घोवानाच्या. सो दोगांनी तिगाय भावांनी मेळोन दवरलो 11 दीस दवरुया म्हणून. आतां कितलीं वर्सां जालीं तुमी आतां फाटलीं कितलीं वर्सां तुमी 11 दीस गणपती हे करता? 57 वर्सां जालीं. ते पयलींची चवथ आनी आतांचेच 5 दीस. पयलीं 5 दीस आसले. पयलीं 5 दीस आशिल्ले, मागीर तेंच्यान बेगीन जाल्या नंतर सुद्दां 5 दीस आसलो. मागीर तुमची भुरगीं जाल्या उपरांत तुमी हें केलां. हय सो तुमची पयलींची चवथ आनी आतांच्या चवथीन कितें डिफरन्स आसा? हय तर आतां खूब डिफरन्स आहा, खूब आहा. पयलीं आमी सादें हितून करतालीं न्हू, आतां बरीं करतात भुरगे सगळे. सो आमच्या वांगडा एक 2 जनरेशनां आहा आतां, जी स्टार्टींग पयली पिढी जेंच्यांनी स्टार्ट केला आनी आतांची पिढी जी ताका फुडें व्हरता, तो चल्लेलो वारसो आहा तो फुडें व्हरता. सो तांकां जाणून घेवया की तेंचे विचार कितें आहा आनी तेंची कंटिन्युटी कशी आहा, तेंच्यांनी कितें हें केलां तें. सो तुमचें नांव? श्वेता सुरेश नाईक. सो तुमी आतां जेन्नाच्यान हें जाला तेन्नाच्यान तुमी पळयता की 11 दीस गणपती जाता. सो तुमची उमेद तितलीच आसता वर्शीक वर्सा की कितें आसता, तुमी एवरी न्यू चवथीक कितें म्हणून हें करता? उमेद तर सेम आसता एवरी इयर आनी ऑन टॉप चड हॅपी आसता आमी चवथ येयली काय. आनी एवरी इयर आमी डेकोरेशन चे डिफरंट आयडियाज यूज करून डेकोरेशन करता. सो आनी सगळीं भुरगीं आनी सगळीं आमकां हेल्प करता, जाणटी बीन सगळीं जाणां. सो ती उमेद आसताच एवरी इयर. मेन डेकोरेशनचे सगळे आयडिया वैभव नायक येता घेवन आमी सगळीं ताका हेल्प करता. मागीर तो आमचो मेन डेकोरेशन खातीर. सो तुमी तो वार्षिक जे गणपती हाडटा तुमी एकाच चित्रशाळेच्यान हाडटा की तुमचें कितें स्पेसिफीक हें दवरला तुमी? ह्या वर्सा तरी आमी कोल्हापूरसून हाडला आनी आमची शाळा आसा गोविंद आर्ट्स म्हणून देवळा कडेन घालता, लक्ष्मीनारायण टेंपला कडेन. सो थंयच्यानूच आमी ते ऑर्डर्स मागीर प्लेस करता. म्हाजो काका शेखर नायक थंय लीड करता. म्हजे पप्पा सुरेश नायक आनी दिपक नायक आनी मनोहर नायक हे चारूय मेळून थंय पळयता ती शाळा. आनी सगळ्यां कडेन मागीर विचारपूस करून आमी मुर्ती सिलेक्ट करून हाडटात. आमी आतां फॅमिलीचे दुसऱ्या मेंबर्सांक मेळया, तेंच्या कडेन उलोवया आनी तेंच्या कडेन फुडली भासाभास करया की तेंची चवथ कशी आसता आनी तेंचे कितें हें आसतात. आमी आतां जी 11 दीस गणपती करता तेजे दुसरी पिढी जेंच्यांनी चालू केल्या उपरांत जी दुसरी पिढी आहा वो तेंच्या कडेन मेळया. काका तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव गुरुदास नाईक. गुरुदास महादेव नाईक. सुरेश गोविंद नाईक. फाटली 50 वर्सां तुमी आतां हें करता, गणपती करता. ते प्रत्येक गणपतीक एक हें आसता की गणपती वार्षिक येता. सो तुमच्या भितर कितें आसता की बाबा आमकां ह्या वर्सा कितें न्यू करपाक ती जिज्ञासा कितें आसता? पयलीं सुरवातेक हांव म्हणजे आमच्या पिडयेक पयलीं सुरवातेसून हांव जें डेकोरेशन करतालो तेन्ना मातयेची चित्रां आसली. आतां फॅब्रिकेशन थर्माकोलाचेर आनी कितें करता, पूण तेन्ना मातयेची चित्रां हांगा ट्रिक्सीन करतालो, म्हणजे हालती बोलती अशी मुवमेंट्साचे. तेजेर हांवें लायन्स क्लबा कडल्यान देखून प्रायजां खूब घेतल्या. तेज्या उपरांत म्हाज्या फाटल्यान सगळे म्हाजे भाव म्हाका सपोर्ट करताले, म्हाज्या घरांतल्यान काका बिका म्हाजे बापूय बी सगळे म्हाका सपोर्ट करताले ट्रिक्सीन करपाक, लायट्स इवन लायट्स डेकोरेशन करपाक. तेन्ना आतां चेजर बिजर तशें येयल्या. त्या टायमार हांवें ते मोटराचेर फॅनाचेर मोटर इलेक्ट्रॉनीक सगळे तयार केल्ले घरान. आतां चेजर येयल्या. तेच्या उपरांत मागीर एवरी इयर आमचे कडेन
असे लोक की देवळान जसे दर्शनाक लायनी लागतात तसे दर्शनाक लायनी लागताले हांगा आणि अजून सुद्धा ती आमची प्रथा चालू आसा. आता आमची फुडें म्हणजे आमची भुरगीं तेंच्यांनी चालू केल्या. सो तुमची पयलींची चवथ आणि आतांची चवथ हितून फरक कितें? आता पहिले सुरवातीक आमी 5 दिवस गणपतीची सेवा करताले. मगर माझे वडील म्हणजे काका महादेव वडील गोविंद आणि त्याचे बंधू लक्ष्मण हे फाटली पिढी म्हणजे ते आता आमचे आहात ते काका लक्ष्मण आणि तांकां खूब उमेद अशें की जाय ते डेकोरेशन बीन करताले आणि स्वताची शाळा असल्या कारणान ते आमी जाय ते तशे मुर्ती सिलेक्ट करून आमी हाडटाले कळ्ळें न्हू. आणि मातयेचे गणपती चडशे आमी हें करताले न्हू. आणि जास्त करून काका आहा पळय महादेव ताका भजनाची आवड असल्या कारणान ते चडशे संगीतकार जे आहा पळय जे भजनी कलाकार येवन हांगार तशेंच म्हाजे वडील कैलास गोविंद म्हणजे आतां चुलतो आहा पळय लक्ष्मण ते वळखीन जायते लोक येताले भजन करपाक आणि तशेंच आमी परंपरा सुरू दवरल्या कळ्ळें. आणि आतां इवन कला अकादेमीच्या स्पर्धेक जे भाग घेतात न्हू कलाकार ते सुद्दां हांगार येवन ते आपले कला सादर करतात. चवथ म्हणून तुमच्या खातीर कितें इम्पॉर्टन्स आसा? आमचे कडेन चवथ म्हटलें की कितें दिसता की एक सामकें घर भरलेलें दिसता. आमची जे लग्न करून भयणी दिल्या ते आदींच पयलींच म्हयनो 2 म्हयने पयलीं आमची तयारी आसता. गणपती येवपाचो आसता गणपती म्हणजे प्रत्येक जाण एक आयडिया करता कितें करया ट्रिक्सीन करया कसली ट्रिक्सीन करया कितें डेकोरेशन करया हें पयलींच सरता म्हणजे 1-2 म्हयने पयलींच. कारण आमी 2 म्हयने पयलीं लोकांक गणपती आमी हाडून आमी सप्लाय करता कारण आमचो गणपती आमी वांगडाच हें करता. पण आमी हाडल्या पर्यंत घरान हाडून आमी गणपती परतून सजयतात. म्हणजे पयलीं आसता तो गणपती वेगळो आसतात अजून सुद्दां आमची परंपरा ह्या आतां हे भुरगे करतात. पयलीं गणपती मातयेचो करून हाडले की ना पेंटिंगेचो तो वेगळो आसता. आनी जेन्ना आमच्या घरान आमी हाडच्या टायमार आमी इतलो सजावट करता की बाकीचे गणपतीकार सुद्दां म्हणटा तुमी असो गणपती कसो हाडलो खंयच्यान हाडलो कितें केलो हाडलो सेम गणपती एका जाग्यार येयलो पण आमी तेजो चेंजीस करता. ती आमकां उमेद आसता की आजून सुद्दां चवथ येवच्या पयलींच अरे हें करपा जाय तें करपा जाय आनंदान सारकी साजरी करतात पयलीं पासूनच. आनी आतां सुद्दां भुरगे तेच करतात. फुडें त्या भुरग्यांक सुद्दां ते गणपती बाप्पान यश दिवचें इतलीच आमची विनंती आसता देवा कडेन. म्हणजे श्रावण महिना झाला का नाही माझे जास्त करून संगीत क्षेत्रात जास्त भाग असल्या कारणानं श्रावण महिना सुरू झाला का आमचे भजनां सुरू जाता. आमचे ईश्वरी ब्राह्मण लक्ष्मीनारायण देवन भजनां सुरू जाता. मग गोकुळाष्टमीचे आणि गणेश चतुर्थीच्या पहिल्या दिसा माझो ग्रूप घेऊन सुद्धा हांव न्हू घराघरांनी भजनां करता. हेडलायन सायडा टू निवाडेपर्यंत रात्रभर भजन सुरू आसता. हय जे तुम्ही आता इतले वर्साचो वारसो चालयला सो तो वारसोच फुडें भुरग्यां खातीर भुरग्यांनी चलोवपाक जाय आनी त्या खातीर ती उमेद तशीच उरोंक जाय. त्या खातीर तुमी कितें सांगता तेंच्या खातीर? आमचे सदांच भुरग्यांक अजून सुद्दां तांकां भुरग्यांक सदांच सांगता बाबा आमच्या घरान एक परंपरा आसा एक फुडें वारसो आमी चलयत येयला आतां आमच्या फुडें तुमी चलोवपाचें. कित्याक आतांच्या भुरग्यांक कित्याक मोबायल टी.व्ही जावं आनी कितें ते तितून इनवॉल्व चड आसतात. आतां तूं आतां कॅरम बोर्ड म्हणटा ते आमचे कॅरम बोर्ड बाकी भुरगे आमचे खंय भायर वचना हे सगळे रेडी जाले की ना ते कॅरम बोर्डाक बसतात खेळपाक टायम आसा म्हणजे भायर बाकीचे कितें पळोवपाक जावं कोणा कडेन मस्ती करपाक फकाणां करपाक तें वचना. ती एक तेंचे कडेन एक देख बरी आसा आमच्या भुरग्या कडेन. कामाच्या टायमार ते काम करतात ते रातभर दीस रात कामां करपाचें ते कंप्लीट केल्या उपरांत मागीर ते बसता म्हणजे खंय तरी विसावा घेवपा खातीर कॅरम बोर्डाचेर आसता. थँक्यू. आता मी फुडें सरया आनी फुडल्या लोकांक मेळया तेंचें कितें म्हणणें तें पळोवया. तर आमच्या वांगडा आसा घरांतली बायलां जी तेंच्यांनी 2-2 गणपती पयला. एक आपल्या माहेरचो एक हांगासर जेंच्यांनी पयलीं आपल्या घरा कडेन डिफरंट पयले आसतले रिती रिवाज हांगासर डिफरंट पयले आसतले. जे सगळ्यांचे पोटाचे पळयता केन्नाय कोणाक इतले घरान जितली मनशां सगळ्यांचे कोणाक कितें जाय केन्ना नाका ते सगळी ती पळयतात. सो तेंच्या कडेन विचारया की तेंचो एक्सपिरियन्स कसो आसता. सो तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसता चवथीचो तुमचे कितें हें आसता की पयलीं तुमी मायरा आसतना तुमचो डिफरंट आसलो आसतलो हांगासर डिफरंट येयलो तुमचें कितें हें?
म्हणजे म्हाज्या मायराक आसा न्हू सेम तशें हांव हांगासर म्हाजे 8 भाव म्हाजे आमी 8 जाणां तशेंच म्हाका देरूय 8 जाण देर 7 जाण आनी म्हाजो घुमणो 8 जाणां सेम तशें हें आसा म्हाका आनी हांगा येयल्ल्याक न्हू आमी 8 जाणां जावो म्हाज्यो देर आमी सगळीं मेळून मिसळून सगळें काम करता फर्स्ट पासून 11 दिसांक आमी 11 डीश करता देवाक प्रसाद पासून 11 हें करता आमी सगळे नैवेद्याक आमी 11 हे दिसांक 11 नैवेद्याचे हें सेपरेट तशें करता आनी सगळीं मेळून मिसळून आमचे केन्ना दीस वयता तें कळना 11 दीस लोकांचे 1.5 दिसांक हें जाता पूण आमकां 11 दीस 1-2च दीस अशें दिसता. तुमची उमेद म्हटल्यार तुमी एवरी हे कशी करता म्हणजे तुमचे सकाळी आसतले रांगोळीचे आसतले नाजाल्यार जेवणाचे आसतले सगळे सांबाळप आसता परत पुजा आसता त्या भितर तुमकां ते सगळे बाकीचीय गजाली पळोवच्यो आसता सो तुमचो टायम कसो हे जाता. आमची मेन म्हटल्यार ही आमची व्हडली जाव सगळे आमी पयशे बिशे काडटा पळय तेंचे कडेन दिता सामान हाडप तेंचें काम करप पूण रांदप करप सगळीं आमी मेळून करतात सगळीं सद्या सगळी फॅमिली हांगा आसना थोडी भायर रावता पूण चवथीक सगळीं येवन आमी सगळीं वांगडा रांदता बी सगळें करतात कोण येता वयता तांकां पळोवप तांकां च्या पाणी दिवप हें सगळें करता आमी उमेद कशें जाता अशी कांय कळना 11 दीस कशें वयता पळय कांयच कळना. फुगडी बीन आसता तर तुमचे घरान 11 दीस म्हटल्यार तुमी फुगडी बीन आसतले तर तुमची आमी घालता आमी आहा न्हू सगळीं जाणां 8 जाणां आमी सगळीं आनी आमची मायो सुद्दां फुगडी घालता येतात म्हणटात ते अशी मागीर घालता फुगडी आमी सगळीं जाणां बायलो अशी कोणी येतात ती येतात घालता मेळोन सगळीं आमी लास्ट दिसा चड अशी घालता मदीं मातशें आमी मेळोन आसा पळय तितल्यान घालता अशी. पयलींच्या चवथीन आनी आतांच्या चवथीन तुमकां कितें डिफरन्स दिसता. खूब कित्याक पयलीं सेपरेट आहलें पूण आतां आदले ना आतां सगळें सेपरेट जालां न्हू जशें हें चालू आहा तशें सुदारता न्हू तशें जाता. पयलीं कितें गणपती हाडलो रांदलें जेयलें फुगडी घातली काय पावयलो पूण आतां कितें डेकोरेशन हें सगळें जाता आतां आदल्या पेक्षा आतां बरें जाता. तुमचो एक्सपिरियन्स कितें ह्या बद्दल. तशेंच ती सांगता तशेंच म्हणल्यार आतां पळय आतां भुरगीं जशीं व्हडलीं जाता तशें तेंचें हें आसतना आपलें मत हें डेकोरेशन करया तें डेकोरेशन करया पयलीं डेकोरेशन अशें कांय नासतालें आमचें गणपती पुजतालो जालें आतां एवरी इयर वैभव आमचो कितें करीत आसता आनी एक दीर आसता मात तो एक करता हें फावटी मातशें तेणी करूं ना डेकोरेशन थर्माकोलाचें करता तो. सो आमी आतां पयलें की फाटल्या 11 दीस सगळे कडेन चलता तुमचे प्रत्येक दिसाक कितें तरी जेवणाक आसत तुमी कितें जिन्नस तयार करता कशा भुरग्यांचे हें करता तेंचे कितें तरी डिमांड आसतले तुमचे कितें तरी फेवरेट्स आसतले सो ते प्रत्येक दिवशी आमी कितें करता पयल्या दिसा आमी 5 तरेचें हें करता देवाक नैवेद्य तशेंच आमी जेवणूय आमकां त्या दीस कशें डीश आमकां 10-12 डीश करचे पडटा पयल्या दिसा मागीर दुसऱ्या दिसा 5 अशें करून परत लास्ट दिसा तशेंच आमकां आनी प्रत्येक 11 दीस 11 एक प्रसाद करता आमी एक पयल्या दिसा 5 दीस नेवऱ्यो बी तें करता दुसऱ्या वर्सा ते देवाक भाकरी आनी हें आसता पोळे आसता मागीर तिसऱ्या दिसाच्यान आमी दुसरो एक डीश करता प्रत्येक दिसा सेपरेट तशें. तर आमी वधूच्यान एक नांव सगळ्यांच्या तोंडार आयकता तो म्हटल्यार वैभव सो वैभव ह्यो डेकोरेशनान आहा वैभव गणपती चूज करपाक आहा गणपती डेकोरेट करपाक आहा सो आमी डायरेक्ट वैभवा कडेन उलोवया की तो कसो इनिशिएटीव घेता तो कितें प्लॅन करता तेज्या मायंडसेटान कितें तें तकलेन कितें आसता प्रत्येक वर्सात सो त्या कडल्यान जाणून घेवया तो कितें म्हणटा सो तुज्या खातीर चवथ म्हटल्यार कितें इम्पॉर्टन्स ताजें. कशें आहा की आमी दिवाळी तितले बरेतून साजरो करता तितली चवथ आमी नेटान साजरो करतात कारण चवथेकूच आमी सगळे जाणां वांगडा मेळटात सगळे भाव सगळे भयणी परत काका बीन सगळे सो तेन्ना अशें जाता की सगळे भावांनीच मेळोन पयलीं डिसायड करता की डेकोरेशन कशें करपाचें तर तशें सांगलां बाकीच्यांनी पळय तशेंच सो इनिशिएटीव म्हणटा तो हांव कितें घेता कितें घरांत व्हडलो हांव म्हाज्या नंतर सगळे भुरगे आहात सो ते इनिशिएटीव घेवची पडटा मागीर सगळ्यांक आपोवचो पडटा बाबा एक म्हयन्या उपरांत चालू करया मागीर तशें आमी इनिशिएटीव घेता ते व्हडल्याची म्हणटा रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता हांव ती भुरग्यांचो जाणटो मनीस आसूं येता जाणटो म्हणटात पळय तशें कारण आमचे मदीं सुद्दां कितें हांव 90s आसा आनी ते 2000चे थोडे आहात सो ते एक म्हणटा हांव 90s ती जेन्झीज आनी तहे प्रकार आमचे भितून आहा तो सो आमी दोग जाणां आमची हांव आनी एक भयण आमची श्वेता म्हणटा ते सो आमी दोगूय जाणां मेळोन हे प्लॅन करतात की बाबा केन्नाच्यान स्टार्ट करपाचें मागीर आमी सगळे भुरग्यांक आपयतात आनी थोडे येतात
थोडे मागीर डेकोरेशनाक पावतात, अर्दे रातीक येतात, अर्दे रातीक हेल्प करतात, अशें चालू आसता आमचें काम. सो तू ल्हानपणाच्यान जी चवथ पळयता आनी जी तूं आतां करता, सो तेतून कितें इम्प्रोवायज केला तूं ल्हानपणाच्यान पळयतालें ती चवथ आनी आतांच्या चवथी भितर कितलो डिफरन्स येयला आनी तूं करतना कितें इतलें हें येयलां? पळोवंक गेल्यार खूब फरक येयला. कारण पयलीं हांवें अशें आयकलें की सगळ्यान पयलीं आमचे आजे बीन करताले ते वेगळेच. कारण पयलीं दुसऱ्या भाशेन घर आसलेलें, म्हटल्यार एक कौलारूच म्हणटा पळय तशें घर आसलेलें. सो तेन्ना आजो तो एकटोच अख्ख्या घराक पेंट करी खंय, मागीर डेकोरेशन ते आमी देखावे म्हणटा पळय चित्र बीन ते आसताले आमगेर. आनी मागीर हेचो डॅडी बीन तो फूल डेकोरेशन करतालो. आनी आमची चित्र म्हणटा ते एक आसतालेच, एक स्वामी समर्थ म्हण, नाल्यार राम, नाल्यार अभिषेक कोण करता ते सेन्सर्सांचे बी आसताले पळय चित्र ते करताले. मागीर आतां आमी येयल्या उपरांत आमच्या भुरग्यांच्या हातीन येयल्या उपरांत आमी ते चित्रां कडेन चड दिना. पण मदीं केलोलो आमी एक गणपती केलोलो, म्हटल्यार मॅक्रॉन वायरीचो गणपती बीन तशें केल्लें आमी. मागीर गेल्या वर्साच्यान आमी हें डिसायड केलां की मोस्टली ट्राय करया की थर्मोकॉल न यूज करता कशें डेकोरेशन जावंक शकता. सो ह्या टायमार तुमी पळयत जाल्यार आमी तो बेलांचो केला. मागीर तेजे पयलीं आमी गेल्या वर्सा आमी साकाचो बीन यूज केलो, गुफा बीन केलेली. तशें आमी चालूच आसता कितें. पण पयलीं सारकें न्ही, आतां खूब फरक आहा. कितें पयलीं ते आमी म्हणटा पळय जाणट्यांची बरी तकली आसता न्ही, ते खूब म्हणजे वेगळोच वायब आसलेलो तो. सो आतां तितून मातशे फरक जाणवता. आतांच्या हितून सगळे फोनाच्या फाटल्यान पडला, फोन, लॅपटॉप, चडशे डेकोरेशनान हितून बी चड मन घालिना. पूण वैभव जसो सांगता की तूं भितन चल्ला, तूं ताच्या वांगडा इनिशिएटीव घेता, तूं डेकोरेशनान खुबसो आसता. सो तुज्या मायंडसेटान कितें, तुज्या तकलेन कितें आसता, तुज्या मनांतले भाव कितें आसता? म्हटल्यार चवथ म्हटल्यार आमचो खूब वक्तान हे वांगडा मेळ्ळा सारकें जाता, जॉयंट फॅमिली आसून. हांव म्हटल्यार हांगा रावना, आमी शिफ्ट जाल्ली आहा. सो थंयच्यान हांगा येवप आनी डेकोरेशनाक हेल्प करप म्हटल्यार टायम खूब वयता. सो आनी सद्दां येवंक हांव मेळना, मात जाता तितलें हांव ट्राय करता येवपाक कॉलेजीनसून डायरेक्ट बीन हांगा. भुरगे आसतना तूं पळयतालो हेंकां सगळ्यांक काम करतना, आतां तूं तेंच्या वांगडा काम करता, डेकोरेट करपाक तूं इनिशिएटीव घेता. सो तुजे कितें चेंजीस आहा? हय पळयतालो हांव, म्हटल्यार म्हाजो डॅडी करी डेकोरेशन, तेजो जाता तो पेंट करतालो, पेंटर तो. ते आतां हांगा हे डेकोरेशन आहा ते सुद्दां पेंट करपाक हांवें म्हटल्यार चडसो हेल्प केला. सो तेजीच ती कला हांवें आदी केला. फाल्यां वैभवा उपरांत तूं फुडें सरतलो, तुजें हें आसतलें, तुजें कितें हें आसतलें, आयडियाज आसतले, तुजें कितें तरी हें आसतलें. सो तूं वैभवा वांगडा मेळोन तें फुडें व्हरता काय तुज्या खातीर तो वारचो फुडें व्हरप म्हटल्यार कितें? हय अशें म्हटल्यार हे बॅटान पास केल्ल्या सारको वैभवान आमच्या म्हाका. ते हांव आनी एक म्हाज्या वांगडचोच आहा फ्रेंड विजय म्हणून, हांव आनी तो फुडें व्हरपाचें चिंत्ता डेकोरेशनाचो कारभार. तुमचें सगळ्यांचें इन्स्पिरेशन ह्यो कॉर्डिनेटर बीन. इन्स्पिरेशन हें म्हणच्या पेक्षा न्हू तेच चड इन्स्पायर करता. पयलीं एवरी इयर कितें करतालो हांवूच गणपती सजयतालो बीन. तेजे पयलीं काका सजयतालो, मनोहर नायक म्हणटा तो आमी चमके म्हणटात पळय, ते चमकेन अख्खे मुकूट सजयतालो, बारीक बारीक चमके घेवन. पण ते तितले पाशे आमकां ना, सो आमी ते बिट्स बीन हाडून करतात. पण ह्या वर्सा पळोवंक गेल्यार अख्खे जे बीट वर्क्स तुमी पळयतले, फाटल्यान जे कितें पेंटिंग्स बीन केल्या सगळे भुरग्यांनीच केला. आनी जर धाकटे भुरगे काम करनात जाल्यार आमचे कडेन एक टॅक्नीक आहा तेंचे कडेन काम करून घेवपाची. आमी तांकां आफयतात कितें खावपाची लालच दिवन, मागीर तेजे कडेन काम करून घेतात. घरांतल्या घरान हें करप्शन. आसा कित्याक भुरग्यांक जर शिस्त लागली जाल्यार ताका एटलिस्ट कितें तरी करूंक पडटा. म्हणजे कांय ना जाल्यार एटलिस्ट सकयल पडलेलो पेंट तरी पुसा, तशें तरी काम करून तांकां आफयतात. आनी आतां जालां कशें की भुरगे सांज जाली ट्युशनांतल्यान सुटले की आपुणूच येता आनी येवन विचारतात बाबा आयज कितें करपाचें. की तांकां ती ओड लागली आतां धाकट्या भुरग्यांक. सो ते एक बरें आतां की भुरग्यांनी इनिशिएटीव घेतात न्ही, म्हाजे उपरांत आनी घेताले आनी बरी गजाल. सो तुमची चवथ म्हयन्या पयलीं चालू जाता तशें जाल्यार ते आतां जर सप्टेंबरान तुमचे ऑगस्टान चालू जाता. हय जाता कशें की श्रावणान आमगेर एक शिवलिला म्हणटा ती पुजा जाता. सो तेज्या पयलींच आमी सगळे झाडूंक बिडूंक लावून चालू करता. नागपंचमीच्या पयलीं सगळें साफ सफाई करून पेंटाचे हितून डिसायड करप कितें हाडप, कशें डेकोरेशन करप. मागीर ते सुशेगाद एवरी डे म्हटल्यार सांजचें मेळप 1 वरा खातीर 2 वरां खातीर जितलो टायम मेळटा. कित्याक नॅक्स्ट डे कॉलेज परत ऑफीस बीन कोणाकडे आसता न्हू. सो तो प्लॅन करून आमी सांजचो 1-2 वरां मेळटात, हांव काम करतात, मागीर परत आसले ते गेले, परत नॅक्स्ट डे इवनींग मेळ्ळे तशें. तो रुटीन चालू आसता आमचो.
आता महिनाभरात तुमचे डेकोरेशन बी झालं ते ह्या 11 दीस जे असतात त्यांना तुझं किती टाईम असतात, तू कसो हँडल करते हे 11 दीस जेन्ना सगळे गणपती घरान आसतना जेन्ना सगळे मॅनेज करपाचे असतात त्या टायमाचेर तुजो रोल कितें असता? कित्याक सगळ्यांच्या तोंडार तुजें नांव आयकलां आमी की बाबा तूं सगळें करता, सो त्या टायमार ह्या 11 दिसांनी कितें करता ते हाडटा त्या दिसाच्यान पावय 11 दिसाचें म्हटल्यार रुटीन आमकां सगळ्यांक म्हटल्यार आमी स्प्लीट केलेली आहा कामां. जशें की आमकां चडश्यांक म्हाका आनी विजू म्हणटा आनी हेका बीन चडशे सकाळीं उठयतात कितें फुलां हाड, तुळशी हाड, हें हाड. सकाळी फुडें उठोन धाडला 2-3 फावटी तर हाली धाडला आमकां. सो ते चालूच आसता आमचें. आनी नॉर्मल रुटीन म्हटल्यार दनपारच्या टायमार बीन वाडप भुरग्यांक. आमी भुरगे सुद्दां वाडटात, पयलीं बायलां वाडटा आमकां, मागीर आमी भुरगे वाडून घेता तांकां. मागीर ती जेयले उपरांत मागीर सगळे काडपाक बीन हेल्प करप तांकां, मागीर ते आपूण करतात कामां सगळीं. इवन भाजी हाडप बीन हे सगळे भुरगेच वांटून घेतात की बायलांक फक्त बायलां ऑर्डर दिता आमकां हे करूंक जाय ते करूंक जाय, मागीर धांवले आमी. ते आसता आमचें. सो ही आसली वास्कोच्यान नाईक फॅमिली जी फाटली 50 वर्सांली एका वांगडा 11 दीस गणपती पुजता. सो हेंची अशीच उमेद रावनी की आज आमच्या वांगडा जी पयली पिढी आसली आतांची न्यू पिढी आहा ती दोनूय वांगडा आसा आनी अशीच ती फुडें वचनी आनी अशीच देवा कडेन मागणी की तेंच्यांनी अशीच उमेद रावपाची हेज्यान फुडें सुद्दां आनी अशीच भुरग्यांनी इनिशिएटीव घेवन ती फुडें व्हरपाची. सो हें सांगून हांव हांगासर माय गोवा नेटवर्काची सायन ऑफ करता.